मडगाव रिंग रोड आणि वेस्टर्न बायपासाचे आडकल्ले कामाची 4 वर्सां फाटीं हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेतिल्ली. रिंग रोडा खातीर ज्यांची घरां मोडपाची आशिल्लीं तांणी विरोध केल्ल्यान सरकाराक फाटलीं कितलींशींच वर्सां तो प्रकल्प तडीक लावप जमिल्लें ना. आतां गोंय सरकारान हायकोर्टाक सांगलां ते प्रमाण रिंग रोडाचो प्लान बदल्लो. मडगावचो रिंग रोड पुराय करूंक 79 घरांची अडखळ काडपाक जातलो तो खर्च मतींत धरून सरकारा प्लान बदल करपाचें थारायलां. सरकाराच्या नव्या रिंग रोड प्लानात एकाच घराची अडखळ येता. हे घर म्हयन्याभरात काडटले. आडकल्ल्या वेस्टर्न बायपास प्रकल्पाचेर केंद्र आनी गोंय सरकाराचो खर्चाचेर 75 ते 25 फॉर्म्युला थारला. सरकारान कोर्टाक सांगलें तें अशें. केंद्र आनी गोंय सरकाराचे बसकेंत समजिकायेन जाल्लो फॉर्म्युला राज्य सरकाराक मान्य. ह्या फॉर्म्युला खाला प्रकल्पा खातीर एकूण 166 कोटींतले 126 कोटी गोंय सरकार, केंद्र सरकार 40 कोटी मोडटलो. कामाची रूपरेषा आनी सगळो डिझायन राज्य सरकार थारायतलो. वेस्टर्न बायपास पुराय करपाक मांडवी वेले तिसरे पुला खातीर आशिल्ली तशी वेवस्था आसतली. सुरवातीक गोंय सरकार 126 कोटी रुपया घालतलो. उपरांत राज्य सरकारान ते केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी हायवे मंत्रालयाक विनवणी करून परत मागपाचे. गोंय सरकाराची ही जाप आनी केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी हायवे मंत्रालयाचो हयकार मतींत धरून हायकोर्टान ह्यो स्वेच्छा याचिका सध्या कडेक दवरल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.